प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विसवोर वोड 23 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 23 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिझेयांनो, कोता तुमचे होर्ते लावन बडीशेप आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण सोमिर्तींतले अदीक मोडाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आनी विस्वाशीपण हे तुमी सोडून दिल्यात. तर हे भायराय नासतना तुमी हे पयले पाळचे आसले. एका जोडार घालून काडटात आनी आख्खे ऊंट गिळटात ते कुड्डे फुडारी तुमी. दोन शास्त्र्यांनो आनी फारिझेयांनो, कोता तुमचे. तर पात्रां आनी ताटा बायले आसा ते तुमी नितळ करतात, पूण भितरल्यान दुसऱ्या कडचे आपल्याक जाय ते बोडान काडून घेवपाक आनी आपल्याक जाय तितल्यान तुमी मेकडेपणान दादोसपण घेवपा अशें बोल्लेले आसात तुमी. आरे कुड्ड्या फारिझेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावचे खातीर पात्रां आनी ताटा भितरल्यान आसा ते पयले नितळ कर. प्रितीच्या भावणीनो, आयचें शोर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन फारिझेयांक आनी धर्मशास्त्रांक शेणटा, तांकां खरेपणी कोडी उतरां दिता. आनी भावणीनो, आयज जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक आनी फारिझेयांक कितें म्हणटा? तो म्हणटा, दोंग्या फारिझेयांनो आनी धर्मशास्त्रनो, कोटा तुमचें. तुमी ओडतेलां, बडीशेप आनी जिरें असल्या धावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण सुमूर्तींतले अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे नियमीत, दया आनी विश्वासीपण हें तुमी सोडून दिल्यात. तें हे भायर आसतना तें तुमी हें पळय पालचें आसलें. म्हणटच भावणीनो, हे फारिझेय आनी धर्मशास्त्री कितें करताले? जें कायद्यान बरयलेलें, सुमूर्तीन बरयलेलें म्हणजे दया, नीत, विश्वासीपण हें सगळें सोडून दिलें आनी ह्यो वस्तू जें ओडतेलां आनी तांचें कितें दिवपाचें आहलें तें दाव वांटो तें दिताले. आयज भावणीनो, आमी आमच्याच जिवितांत पळोवया कशे भाशेन आमी ह्या फारिझेय आनी धर्मशास्त्रा भाशेन आमी जियेता. देवान आमकां सांगना की आमी ताजो मोग करपाक गरजेचो, आमी आमच्या पेल्याचो मोग करपाक गरजेचो, आमी दयाळ आसपाक गरजेची, आमी नितीन चलपाक गरजेचें. पूण आमकां हांव, नांव, जुवांव, बोस्त्यांव, पेद्रू ही आमची नांवां, क्रिस्तांवांची नांवां. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, आमी इगोर्जेक वेता आयताराच्या आयतारा, आमी मिसाक वेता, आमी रातचो आमी फामिली बरोबर तेर्स करता, आमी नोवेनां करता, आमी फेस्तां करता, आमी लादाई करता, आमच्या घरांनी सायबीण वेता, ह्यो सगल्यो दोबाजो आमी करता. पूण भाव भयणीनो, आमचो मोग खंय गेला देवाक? आमचो मोग आमच्या पेल्याक खंय गेला? देवाचें राज फुडें सरपाक आमी कितलो वावर करता? आमी आमच्याच कामांनी आमी लोटल्या, आमी आमच्याच कामांनी आमी खूब वावर करता, पूण देवाचें राज फुडें सरपाक आमी कांय करिना. दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमकां कांय पडोंक ना. आमी जेन्ना आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या फामिलीच्या लोकांक आमी सोडल्या. म्हणटच आमी कितें करता? आमी फकत जो कायदो आमी पाडूंक जाय म्हणजे आयताराचे मीस आयकोपाक, आमचो रातचो तेज करपाक, थोडे आमचे मागणे करपाक, हांगा फेस्तां करपाक, हें सगळें आमी करपाक तयार आहा. पूण खरेपणी देवाचें उतर आयकोन, त्या उतराचेर नियाळ करून, त्या उतरा प्रमाणे चलोवन, जेजूचेर सोत मानून, जेजूचेर बावट धरून ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवन हें आमी सोडलां आनी आमी फकत भायलो दोबाजो पडयला. आनी आयज भावणीनो, जी उतरां जेजू त्या वेळार फारिझेयांक आनी धर्मशास्त्रांक उलयलो, तीच उतरां तो तुका आनी म्हाका म्हणटा, डोंग्या धर्मशास्त्रांनो, फारिझेयांनो, कोटा तुमचें. तुमी सगलो भायलो दोबाजो करतात, तुमी सगल्यांक तुमी इगोर्जेक वेतात, तुमी आपले तेर्स करतात, सायबीण तुमच्या घरा येता, सगलो भायलो दोबाजो करतात तुमी. पूण जें म्हत्वाचें आहा, समोर्तींतले म्हणजे जे देवान आपल्या उतरान सांगलां,
मोलाचे कायदे म्हणल्यार नियतीन चलोन दोयारलीन चलोन विश्वासीपणान जिवन ते आमी सोडलां आनी आतां आमी ज्या भाशेन आमकां जिवंक जाय म्हणजे जे भाशेन कोण नश्ट करता दनपारचें जेवण खाता रातचें जेवण खाता तेच भाशेन आमी इगोर्जेक वेता आमी कितें करूंक जाय तें कोत्ता एक पाटी पाद्री म्हणलो वसुया क्रिस्ताची शांतीन आमी वेता पूण आमी जें उतर आयकलां जें देवाचें उतर आमी आयकलां ते उतराची सजमणी मेळ्ळ्या ते आमी विसरल्या आनी आमी संवसाराच्यो वस्तूंनी पडोन आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे संवसाराच्या लोकां प्रमाणे आमी चल्ल्या तर आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां कोटा कोटा म्हणटा आमी देवाचें बोगसणें मागपाक गरजेचें आमी चुकल्या जाल्यार आमी फकत भायलो दबाजो पडयला जाल्यार आमी फकत धर्म करीत आसां जाल्यार पूण आमी खरेपणी आमचो संबंद आमी जेजूशी गोट करूंक ना जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचो आवाज आमचे भितरल्यान आयकोंक ना जाल्यार आजून पासून आमी जेजूचे सत मानून आमी आमचे भितर पवित्र आत्मो ना जाल्यार आयज आमी सरपट पडया आयज आमी आमच्या घरांनी आमच्या कुडांनी आमी दिमी घालया आनी देवाचें बोगसणें मागया रोडोन बोगसणें मागया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन भावार्थान चलोन आमी खरेपणी आमची इश्टागोट आमचो संबंद जेजू बरोबर घट करून आनी आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयजतान आमी सुरवात करया कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा आमी हो आवाज आमकां ताचो आवाज की पयस वसात म्हजे कडसून हांव तुमकां ओकोना ही उतरां आमकां नाका पूण आमकां जाय आयकलें यात म्हज्या मोगानो तुमकां स्वर्ग आनी संवसार सुरवातेक पासून हांवें तुमकां विचून काडल्या तुमी मोगान चल्ल्यान तुमी खरेपणी म्हज्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यान यात सासणाचें सूख भोगूंक हे आवाज आयकूंक आमी आयजतान ताच्या उतरान रिगून रावन ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां